ताच्या पयल्याच पावलां सुरू जगात आमची यात्रा क्रिस्ता सोंगी सोगोट्याचा दोर्या हावेस आमचे मुखार सगळी आमी यात्रेकारां आनंदाचो गांवांत पोरम सोंसार बांदता आमचो सांगाती गोट्येचा सगळी आमी यात्रेकारां आनंदाचो गांवांत पोरम सोंसार बांदता आमचो सांगाती गोट्येचा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मारयेच्या जल्माचे तयारेचो आयज जावन आसा 6वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया बुजवण सगल्या जाणट्यांक. शांती आनी सांगात फुडल्या वर्सांनी जाणटी जावन आसात आमच्या गोराब्याची गिरेस्तकाय. तांची जानवाय आनी समजिकाय आमकां आमच्या जिवितान आदाराची जाता. तांचे आसने आनी तांचो माये मोग आमकां बोरवासो आनी उत्तेजन दिता. देवाचो मोग आनी तांची ओळख अदीक खोलायेन समजून घेवंक आमची जाणटी आनी वडिलां आमकां आपलो आदार आनी सहकार दितात. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमच्या जाणट्यांक आदार मागतना तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी तांच्या एकसूरपणान सांगात बापा लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयज खेरीत भाशेन जाणट्याचो आमी उगडास कोत्ता आनी जाणट्यां पासत मागता. आमी जाणां इश्टानो, आमी जरी तर दर एका पोंगळाचेर नदर मारल्यार भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, आंकवाऱ्यांचेर, गोराब्यांचेर, लग्न जालोल्यांचेर, जाणट्यांचेर आयज चड रोडटात ती आमची जाणटी. हेकाच लागून आयज दुकान आसलेल्या आमच्या जाणट्याचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. आयज जायती आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तांचे पासत मागुया. मातशे हात उबारात. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ती, आपलो जल्माचो दीस मनयतात ती मातशे हात उबारात. म्हाका 2 जाणांनी म्हूण सांगलां आयज जल्माचो दीस मनयतले एक धाकटेशें भुरगें थंय आसा, एक 21 वर्साचें आमचें भुरगें, आनीकूय जायतीं जाणां आपलो जल्माचो दीस वो लग्नाचो दीस वो बावतिजमाचो दीस, कुमोयनावाचो दीस, क्रिजमाचो दीस मनयतात आसतलीं. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणे मागुया. मोगाळ जेजू, आमच्या गोराब्यांत आसलेल्या जाणट्यांक आनी वडिलांक खरो मान आनी मोग दिवंक जावन आसा आमची जबाबदारी. पूण जायते फावट आमी तांकां आमच्या गोराब्यांनी फावो तो जागो दिवंक ना. परतें जाल्यार तीं आमकां जोड जाल्यांत. तांचे त्रास आनी त्याग वळखून घेवचे सुवातेर आमी तांकां किकोत केल्यात. आमी चुकल्या जेजू. Está
kaklutu. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या भुरग्यांची काकलूत कर. तुझ्या पुताच्या आवयच्या वलंकनी सैमिणीच्या पांयांशी ती आयिल्ली असताना ह्या पवित्र मिसा वरवीं तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावर धंद्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमची कालती मागणी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेलो ना. लांब आंवक वर्सांनी मेजिनात. जाणवाय हीच मनशाचे धवे केस. निर्मोल जिवीत हेच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानोंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मोदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची जाणवाय खोटायना जावंक वो गादकेपणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावयना जावंक ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता. खोर वोंडोवण्यो नेटे कालीज कुसयता. थोडेंच कालान सोपुर्णायेक पावून ताका लांब आंवक मेल्लें. ताचो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो. देखून ताचे भोंवती वचतल्या खोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. तीं समजूंक पर्यान कबूल नासलीं की देवाची कृपा आनी काकूत ताणें विचून काडलोल्यांक दवरलेल्यो आसात आनी तो आपल्या भक्ताची राखण करता. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोतकार, ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. काळीज तुका सिता जेजू. एक दीस पडोयता मन चित्तांनी घडोयता. हांव तुजें दोदोर मारूं जेजुया काळजांतल्यान आशेता. वाट तुजी पळयत रावता काळजांतलें सांगूंक सोदता. Jezu, poloy म्हाका o Jezu, काळीज तुका दिता. मोहिमा म्हाका तुजी पळोवंक दी. उपकार तुजो दोळ्यांनी भरून दी. स्वादीक तुजो आवाजूय आयकून दी. जीवदा दोशी जावूं दी. Nurai tuka namaskar करून दी. तुझी आजिरी म्हाका बघून दी. तुजे मोहिमेक नवें गीत गावून दी. तुका सदांच वंदून दी. तुजीच वाखाणी कोता. तुजो मुक्ती म्हूण मानता. हांव तुका मोशें जिवीत आत्मोयें तुगलें समर्पिता. तुका काळजान आपणायता. तुजो तुजेर पातयेता. हांव म्हजो
कुडीस घेऊन जेजू तुझ्या पावलार पावल म्हाका मोहिमान म्हाका तुजी बोलवंगी रूपकार तुझो दोळ्यांनी घडोवपी स्वादीक तुझो आवाजूय आयकुपी जीवदान दोशी जावंगी तुराय तुका नमस्कार करूंगी तुझी हाजेरी म्हाका भोगूंगी तुझे मोहिमेक नवें गीत गावंगी तुका सदांच वंदुनी तुका सदांच वंदुनी शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावयात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus तुझी जीवितू जीविताची वाटी रामकांगा Jesus स्वतःनी रस्तो तू स्वतःच्या रस्त्यार आमकां Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुजालेंत आसलो तो इस्रायलाच्या नवसरणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळोवंक शिवार तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समूर्तीची चाली पोरमणे बालका जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवयन बापायन ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें तुवें म्हाका सांगलोलें तशें तुज्या ह्या सेवकाक दुनिया शांतीन आतां वचून दी कित्याक सगळ्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हज्या नदरेन हांवें देखली पुर्वजांक उजवाडतलो प्रकाश तुजे पोरजेक इस्रायलाचो तुवें फावो केलो तो प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणटाले तें आयकून ताची आवय बापूयक अजाप दिसलें तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताची आवयक ताणें म्हणलें आयक इस्रायलांत जायतीं जाणां भुंय पडून आनी जायत्या जाणांक नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देव तुका नेमतलो ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसात तुजे काळजांत आरपास जातली जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणनू मोगाळ इश्टनू आयज कांय बरो विशय आमी नियाळ करता आंकवार मारिया बुजवण सगळ्या जाणट्यांक शांती आनी सांगात फुडल्या वर्सांनी आमच्या जाणट्यांक सायबी माय जरी तर बुजवण दिता शांती दिता सांगात दिता आमकांय सगल्यांक एक उलो आमच्या जाणट्यांक बुजवण दिवचे खातीर शांती दिवचे खातीर आनी सांगात दिवचे खातीर आयज सायबी माय आमकां उलो मागता आमच्या जाणट्यांचेर नदर घालून तांकां
आमची बुजवण, आमचो कम्फर्ट, आमची शांती, पीस आनी आमचो सांगात, आमची कंपनी तांकां दिवंक. मोगादिश्तान काल फादर रोमान म्हणटालो, कुर्साचेर जेजू आसतना जेजून आपल्या आवयक आनी आपल्या शिसाक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. आनी पुताक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी ते उपरांत जुआंवाचें शिव वर्तमान 19 चॅप्टर 27वी वोड म्हणटा ते भाशेन, आनी त्याच वेळार शिसांनी तिका आपणाची म्हूण घेतली. आनी त्याच वेळार शिसांनी तिका आपणाची म्हूण घेतली. 19 चॅप्टर जुआंवाचो 27वी वोड म्हणटा, शिसांनी मारयेक आपणाची म्हूण घेतली, आपल्या घरा व्हेली. इश्टानो, शिसांनी आंकवार मारयेक तांच्या भावाशी न्हय, तांच्या भयणीशी न्हय, तांच्या माशेलांगेर न्हय, तांकां भायरा वयन न्हय, तांकां पयसा वयन न्हय, पूण तांकां तांच्या घरांनी व्हेली. शिसांनी मारयेक आपल्या घरांनी व्हेली. आनी आमी जाणाव ते भाशेन आंकवार मारयेचो परोमोस केल्लो. आनी शेवटाक जेन्ना ही कोंबी आपल्या पोरांक जशी परी गुवण येता तेन्ना एक कोंबी आपल्या सुपुल्यांक सांबाळटा. गुवण येता तेन्ना तो चोप मारून हे पिलांक व्हरूंक सोदता तेन्ना ही गुवण ही कोंबी आपल्या पिलांक जशी सांबाळटा. जेजू मरून गेले उपरांत आंकवार मारयेन ह्या पिलांक शिसांक सांबाळले, तांचो परोमोस केलो. आनी कशी परी मागणें कोत्ताना पवित्र आत्मो सायबीमांचेर आनी जेजूच्या शिसार आयले आमी जाणाव. मोगाचे इश्टानो, आंकवार मारयेचो जाणट्यांचो जेजूच्या शिसांनी परोमोस केल्लो, सांबाळली. आयज आमकां दर एकल्याक उलो जावन आसा आमच्या जाणट्यांक बुजवण दिवंक, आमच्या जाणट्यांक शांती दिवंक, आमच्या जाणट्यांक आमचो सांगात दिवंक. कांय बरी आमची म्हणणी आसा, एके आवयन खंय 10 भुरग्यांक सांबाळूंक जाता. एके आवयन खंय 10 भुरग्यांक सांबाळूंक जाता, पूण 10 भुरग्यांनी हॅलो 10 भुरग्यांनी आयकूंक ना. एके 10 भुरग्यांनी एके आवयक सांबाळूंक जायना. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो, ही आमची परिस्थिती जाल्ली आसा. एके आवयन 10 भुरग्यांक सांबाळूंक जाता जाल्यार 10 भुरग्यांनी एके आवयक सांबाळूंक जायना. कसली आमची परिस्थिती काय. आनी एके आमचे आवयक सांबाळूंक जायना असले परिस्थितीन आमी हे आवयशी आयल्या काय. एके आमच्या आवयक आमी सांबाळूंक जायना आसतना वालांकिनी सायबिणी आमची आवय, तिका नमस्कार करूंक आमी कशी आमकां फुटवलां काय. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो, आमच्या जाणट्यांची परिस्थिती हांव सुरवातीच्याच उतरांनी म्हणटालो. आयज आमच्या आख्खेच फॅमिली मध्ये चड दुख्खी म्हणल्यार आमची जाणटी. कुमसाराचे वेळार 10 जाणटी आयल्यार 9 जाणां रडटात. तांच्या जिवितांतले कश्ट, त्याग जे ती सोंसतात, कुमसाराचे वेळार 10 जाणट्यामध्ये 9 जाणां आपली चितना, आपले आवंडे उद्गारतात रोडण्यांनी. ही आमची परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. तरी आसतना कशें आमकां फुटवलें काय, कशें आमकां फुटवलें काय. हे सर्गीच्या आवयशी येवंक जेन्ना आमच्यान आमच्या कुडीच्या आवयचो सेवा करूंक जायना, कुडीच्या आवयक वेळ दिवंक जायना, कुडीची आवय सगळें शांती जळूंक जायना,
कुडीची आवय सवे बुजवण आमी दिवंक शकना कशें आमकां फुटवलें काय हे सर्गींच्या आवयशी येवन तिच्या पांयाशी येवन आमची काळजांतले उद्गार आमचे प्रश्न आमची दुयेंसां देवाशी उबारूंक कशें आमकां फुटवलें काय मोगा इश्टान हांव जायते फावटी म्हणटा म्हजो बापूय हांव 7 वर्सांचो आसतना सोंपलोलो म्हजो बापूय हांव 7 वर्सांचो आसतना सोंपलोलो आनी म्हजी आवय त्या काळार 42 वर्सांची खोडेकांड वस्तरी आसली तिका जाय जाल्यार तिच्यान दुसरे फावट लग्न जावन आपलें जिवीत जिवंक जाताली पूण आमकां तिगाय भुरग्यांक कश्ट काडून त्याग करून आमकां तेगाय भुरग्यांक शिकयले म्हाका पाद्री केलो म्हज्या आवयन जेन्ना हांव 7 वर्सांचो आसलोलो नाजूक आसलोलो म्हज्यान कांयच जायना आसलें पूण म्हजी आवय मजबूत आसली पूण आवयन कितें केलें आमकां सांबाळली आमकां वाडयली आयज हांव वाडला हांव दारून आसा म्हजे लागीं जायतें जाता आयज म्हज्यान म्हज्या आवयक भायर रावंक जाता हॅलो आयज म्हज्यान म्हज्या आवयक भायर रावंक जाता ना म्हूण तुमी म्हाका सांगूंक जाय तुमच्या आवयक तुमी खंय दवरल्या तुमच्या आवयक तुमच्या बापायक तुमच्या जाणट्यांक तुमी खंयचो जागो दिला सिराकाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या हावेसरांत आमकां मेळटा एके जाणटेच्यो आवयचो बापायच्या दोळ्यांतल्यान एक दूख म्हणल्यार आमकां हॅलो सगलो लोक काल गेलो कितें ट्रेनींतल्यान एक आवयच्या बापायच्या दोळ्यांतली दुखां म्हणल्यार आमकां भुरग्यांक आयकूंक ना शिराप आमकां शिराप आनी हो शिराप घेवन ह्या सर्गीच्या आवयशी कशी आमी पावली काय म्हज्या इश्टानो आनी हाकाच लागून सगल्या जाणट्यांच्या नांवान हांव हात जोडून तुमचे लागीं मागता तुमच्या आवयंक तुमच्या बापायांक तुमच्या शेमायंक तुमच्या शेपायांक तुमच्या जाणट्यांक सांबाळात शिराप तुमचेर घेवं नाकात तुमच्या कुडीच्या आवयक तुमी सांबाळिनात तांचो आशिर्वाद तुमचेर ना सर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद तुमचेर आसचो ना आयकलां म्हूण समजता हांव तुमच्या कुडीच्या आवयचो आशिर्वाद तुमच्या कुडीच्या बापायचो आशिर्वाद तुमच्या कुडीच्या जाणट्याचो आशिर्वाद जरी तो तुमचेर ना ह्या सर्गीच्या आवयचो आशिर्वादूय तुमचेर येवचो ना मोगा इश्टानो आयज सगल्या जाणट्याच्या नांवान हांव खेरीत उलो मारता तुमकां शीड खायता तुमची भुरगीं पोड येतात तुमकां तुमची भुरगीं पोड येतात तुमकां कित्याक जायते फावटी तुमी म्हणटात आमची भुरगीं आयकनात म्हणटात न्हय हॅलो तुमी म्हणटात आमची भुरगीं आमकां आयकनात म्हणजे भुरगीं आवयक बापायक आयकनात तुमी आवय बापायची भुरगीं तुमी तुमच्या आवय बापायक आयकतात हॅलो तुमी आयकनात आनी तुमकां जाय तुमची भुरगीं तुमकां आयकतलीं फकाणां तुमी तुमच्या आवयक बापायचे आयकनात जाणट्याचे आयकनात आनी तुमकां जाय तुमच्या भुरग्यांनी तुमचें आयकतलीं कशें घडटलें आनी हाकाच लागून इश्टान हांव म्हणटालो तुमची भुरगीं तुमकां पडयतात आनी आयज जे तुमी करतात तुमच्या जाणट्या सवे ती तुमकां 10 फावटी ओदी करतलीं आयज तुमी जे तुमी तुमच्या जाणट्या सवे करतात तुमची भुरगीं 10 गूण आनीक सुबेज करतलीं म्हणून उगडास धरात मोगाचे इश्टानो आनी हाकाच लागून सगल्या जाणट्याच्या नांवान
सगलीं आमची आवय बापूय दुखां घडयतात तांचे नांवान हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागतां. पयलो तुमच्या कुडीच्या जाणट्याचो आशिर्वाद घेयात, तेन्नाच तुमकां सर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद मेळटलो. आनी जरी तर तुमी तुमच्या कुडीच्या जाणट्याचो आशिर्वाद घेवंक सोदिनात, सायबा बुगोस तांकां तुमकांय सर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद मेळचो ना म्हणून उगडास दवरात. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालतना ही जाणवाय, ही घोटाय आमकां सगल्यांक मागुया. आनी भाशेन आमच्या जाणट्यांचो, सायबी मांयचो, त्रिएक देवाचो ह्या मागण्यांतल्यान आशिर्वाद आमी मागुया. तर एका आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जाणट्या सोवे ओदीक मोग आनी आपुरबाय दाखोवंक आनी घोट्टा तेन्ना तांकां भेट दिवंक ताच्या जिवितान पोरव्यासाची किण्णां उत्पन्न करूंक बापा लागीं ताका कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. सरकारान जाणट्या खातीर जायत्यो सवलती उत्पन्न केलेल्यो आसा. तर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ह्यो सवलती सोंपेपणी आमच्या जाणट्यांक मेळूंक दिवंक सगळ्या देशाच्या कारभाऱ्यांक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. जायती आमची जाणटी एकसुरपणांक, पिडेक आनी आर्थीक परिस्थितीक लागून निराशीपण भोगतात. असल्या वेळार आमी तांच्या आदाराक पावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. जायतीं जाणट्यांचीं घरां आसात जातून जाणट्याचो बरे तरेन परामोस केलेलो आसता. ह्या घरांनी वावुरतेल्यांक जाणट्यांचो बरो परामोस करूंक कृपा आनी बोल बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ही आमच्या भयण्यांनी केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां सगल्यांक आमच्या जाणट्या सवे आमची बुजवण दाखोवंक, तांकां शांती दिवंक, तांकां सांगात दिवंक तुज्या जाणवायेन आमकां बोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना थोड्या गीत गावयात. खालवाराचो योद्न C20. Kalwarato yon oron bapa Dedi sherporo akazaka Uzat mogal pot Tome toita Takayet vota Igos mata Mogal bapa Toyal nodri Ibetoni Manun togen Ibetoni Manun togen.
तुझी पूजा खुशी निमती नमस्कार टाकलो in wasteni is boliso rozmacie nawi Ejtuj tak deva urdi tuci Moga baka moja nodry I betoni manon tuget I betoni manon tuget Alwara toyon oron bapa Vedi cerporon atazata Uzat mogal put tobe tuta Atayek vota igos mata Onar bapa Oyan ogre I betoni Manon toyet I betoni Manon toget मोच्या भावा भयणांनो मोजे आनी तुमचें बलिदान मोजे आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरविसपूर मानून घेवं सुर्गींच्या मोगाळ बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेत हांवें जोल्म घेताना तिचें आंकवारीपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतलोल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वातो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व कळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तांचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा तांचे सांगाताक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नावी सर्वेस्पराचे नावी उत्सर्गी 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 तुका सोयसून बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आनी ताणें उडो घेतलो
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट गावून पुरगोटुया. Sommi Gesù melo, sommi Gesù melo, sommi Gesù ci wozala. O bawartaco gud, ani purgotnia, Gesù nowiane tolo, Gesù nowiane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियाव 14व्या आमच्या बागेवन बापा, ती सगळे राजा आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत मरून गेल्ल्या आमच्या घरच्यांचो, आवय बापायचो, बाबा भयणांचो, भुरग्यां बाळाचो, घरकाराचो, घरकान्नीचो उगडास करुया. तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुझे पडजडीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन ह्या पवित्र मिसान भाग घेतिल्यांची, आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात, आमची दुयेंत आसात, जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्लें आसा, जायतीं जाणां आयिल्लीं गाडयेंत आसात परत गोंया वेतात. सायबा, आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायेवन झुजे, बायेवन धर्म दुथा आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या बापाक आमी उलो मारतना इश्टानो, आमच्या आवयांचो, बापायांचो, शेमाय शेपायांचो उगडास करुया. तांचे वरवीं जायते बरेपण आमी अणभवल्यांत, तांचे वरवीं जायते बरें मार्गदर्शन आमकां मेळलेलें आसा, तांचे वरवीं जायतीं मनशां आमी जाल्लीं आसात. हे वेळार हे आमच्या आवय बापायचो, शेमाय शेपायांचो उगडास करून मरून गेलेल्यांक सायबा सुर्गीचें सूख दी म्हणून आनी जिवी आसलेल्यांक तुजी गोठाय ह्या एकसूरपणांत तुजो सांगात दी म्हणून, तांकां बरी भलायकी दी म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान आमी सगलीं एकठांय जावन ह्या आमच्या जाणट्या पासत मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनोंत रेखताव. तर आमकां चेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटिली. आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटिली. आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेरी संसाराचे पाप काटिली. आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. होच तो जेजू जाणें आपल्या आवयक मान सन्मान दिल्लो आनी हाकाच लागून आपलो वेचो वेळ पावतूच आपल्या शिसाच्या हातान आपल्या आवय घातली. आयज आमकांय आमच्या जाणट्या सवें आमची बुजवण आमची शांती आमचो सांगात दिवचे खातीर हो जेजू आमच्या काळजान येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर R42 तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय, पेज 198. कोम्याव फक्त जिबेर घेवचो म्हूण मागता, स्ट्रिक्टली ऑन टांग. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजान येयलो आसात. ताका दिन वाचून आतां मागणें करतलो. मोगाळा जेजू आमची जाणटी आमच्या गोराब्याची गिरेस्तकाय तांची जाणवाय आनी बरेपणां आमकां मेळटात तेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत नवी दिशा फावो जाता. आमी आमच्या जाणट्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. ताच्या जिविताचो अणभव आमकां आमच्या जिवितांत फुडलीं पावलां मारूंक बरें मार्गदर्शन जाता. ह्या आमच्या जाणट्या खातीर मोगाळा जेजू आमी तुजे उपकार आठयता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, बागिनो आंकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यान देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान आतां तुका उलो मारता. त्याच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवंडाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्यांक वो लग्नाचो दीस वो दुसरे दीस मनयतल्यांक आमी केरीच सभाशकी दिता. देवान तुमचेर जायतीं बेसांवां घालची म्हूण आमची मागणी कुडीत करूंक लायला. इश्टानो, फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार
आनी आमची कोंकणी कुर्साची वाट आसतली सांजचे 3 वरांचेर. तशेंच कोणूय कोयरान जॉयन जावंक सोदता जाल्यार कुरीत करूंक लायला. आसतलें म्हूण प्रॅक्टीस सेंट थॉमस पिलग्रीम कॉटेजांत रूम नंबर 18 सांजचे 4 वरांचेर कुरीत करूंक लायला. आमकां हांगासर कोंकणी लिटरची चलोवपाक जायते देशपेस जाल्लो आसा. कोणाकूय फुलां पाखड दिवंक खुशी आसा जाल्यार लुईस फेर्नांदीस हाचे लागीं मीस जातूस दिवची. नांतूर पुरसांव गांव वेळार त्या लुईस फेर्नांदीस हाचे लागीं तो गाडयेचो पायलट ताचे लागीं दिवची म्हूण मागणी. इश्टानो, म्हजे आरांबोलचे इश्ट खंय गेले काय? येताना हांवें तांकां उलो मारलोलो. 4 वरांचेर हांव एडोरेशन कोत्तलो म्हूण खाल येवंक ना. आयजूच नाय. मातशें म्हाका मेळचें म्हूण कालांगूटचे म्हजे खडयकान तरणाटे म्हाका मेवचे म्हूण तांचे लागीं मागता. उबी रावया. सोमी जेजू क्रिस्त बरें करीत सगळ्या तरेची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपले शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभांत बाबा भयणांनो, पिडेवंतांक देवाचे आदीन करुया. सगळी कुडी ओतम्यांची दूख सोसूंक भोगूंक आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत बागिली जाल्यार तशींच ताची बुजवण आपल्यांक मेळो म्हूण तांचे पासत मागुया. आशिर्वाद घेवंक तकल्यो बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार आसूं, तुमची राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलूं, तुमचेर तो नदर दवरून तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमच्या जाणट्या सवें तांकां बुजवण दिवंक, तांकां शांती दिवंक, तांकां सांगात दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां आमी वेलांकान सायबिणीचे नोवेनाचे मागणे सुरू करतले. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेन खिनींग. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावं विंचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुशव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटेल्यांक एखेरीत शेकाय बसायले. तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कोडे विनोती कोत्ता.
देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता तर तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुशव्यान आसतना भोगली म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे कुशीचे फळ जेजू. बागेती मरे देवाची वाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्या मोदे तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये ये म्हजे नमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केलेल्या नमाना सांगाती मानून घे. नमान कृपेन बोललेले ये म्हजे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव वंतरेकता. हे संस्थेल्यांचे पुजवणदारे देवाचो पूत मुनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे.
या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या वनदा खातीर केलेल्यो बऱ्यो कोन्यो तुका पेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजें कालीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेलय आमेन. नोवेनांचो 6वो दीस. निष्कळोंक माये कोणाच्यान तुझे वर्णन करूंक जाय सोर्गींचो राजा तुझे ओदरी संवसारान आयलो जेजू कुशव्यान हाडून तुवें ताका मनशांची कूड घेवपाक तुजी आख्खी जीण पेटयली आंकवार देवाचे माये आमी तुका वाकांठाव आनी वर्णिताव जेजू तुवें तुज्या कुसव्यांत हाडून तुवें ताका मनशाची कूड दिवपाक तुजी आख्खी जीण पेटयली आंकवार देवाचे माये आमी तुजी तुस्त कोत्ता आनी तुका वाकांठाव तू जी तुझ्या पवित्र पुता सांगाता स्वर्गा राजा जियेताय आमचे दादोसपण तू जी सासनी उजवाडाची किरणा फांकरायताय आमची वाट दाखयणारी तुझ्या पवित्र पुताचो ओदीक आनी ओदीक मोग करू तू आमकां शिकय ताका आमचो राजा कसो आनी तुका आमची राणी कशी मानताव सोर्गींच्या बापा आनी संवसारांतल्या मनशाकुला मोदेकार तू आमचो शराती आमच्या सोम्या आनी आमा पातक्या मोदेकार तू आमची शराती जेजू आमची वाट आनी तू ते वाटेचे दार दाविदाच्या कुळाच्या चकमकी फुला तुझे उदोरी आमचो रोचनार आमचो सोडवोंडार जावंक पावलो सगल्या जिव्यांचो देव तुझ्या कुशव्यान रिगलो देव सगल्यांक पोसता ताका तुवें तुझ्या ओड्ड्यांतल्यान पोसलोय सगली पिलगा तुका सुभागी म्हूण पाचातात तुझ्या आवयपणाचो मोग आमा तुझ्या किरकोळ पुतांदुआ सवे दाखय आनी आमकां सासनाच्या सुखाक पावय आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन